नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। संजीवनी फुडल्या वर्सा सावन जाता सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन। ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतली भेट। आता खबरो विस्तारांत। सत्तेंत आयल्या उपरांत एसटी समाजाक आरक्षण मेळोवन दितले। ते भायर एसटी समाजा खातीर काम करतले। फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री हाडपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिलें। केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी आदिवासींचं रिझर्वेशन सगळ्यात पहिले प्राधान्याने गोव्यामध्ये दिले जाईल अशा प्रकारे स्पष्टपणे भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली आहे। इतकंच नाही तर राहुलजी सातत्याने सांगतायत की आदिवासी एससी असेल ओबीसी असेल राज्यकर्ते झाले पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका राहुलजींनी काँग्रेस पक्षाने वारंवार देशापुढे मांडलेली आहे। आणि गोव्यामध्ये आपल्यालाही माहित आहे, मला नाही माहित, परंतु आदिवासींचा कधी मुख्यमंत्री झालाय का गोव्यामध्ये? मला नाही वाटत की आदिवासींचा मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये झाला असेल। परंतु काँग्रेसची भूमिका आहे की आदिवासींना सुद्धा गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री होऊ शकतो यापर्यंत सुद्धा काँग्रेस आपली भूमिका त्या ठिकाणी ठेवू शकतं याची जाणीव आदिवासी बांधवांना आहेत, एससींना आहेत, ओबीसींना आहेत। म्हणून या संदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासींचाही मुख्यमंत्री या ठिकाणी गोव्यामध्ये होऊ शकतो अशा प्रकारे आदिवासींना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेस पक्षाची गोव्यामध्येही भूमिका आहे आणि देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहिलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची अशी भूमिका आहे। अमित शहाजीचे हे अशा प्रकारचे शब्द वापरणं याचाच अर्थ की देशामध्ये त्यांना काँग्रेस भारी पडतायत। महाराष्ट्रामध्ये 48 जागा आहेत। 48 पैकी महाविकास आघाडी जे आमची आहेत, ज्यामध्ये उद्धव ठाकरेजींचा गट आहे, शरद पवारांचा आहेत आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून आहेत। आम्ही किमान 36 ते 37 जागा आम्ही जिंकू। 10 जागेपेक्षा त्यांच्या बीजेपीच्या आणि त्यांच्या पूर्ण युतीच्या जागा राहणार नाहीत। म्हापशा वाठारांतल्या देव बोडगेश्वर देवळांतल्या चोरी प्रकरणात बांगलादेशांतल्या 4 दुबावितांच्या पंगडाक खोपोली महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी अटक केली। या 4 दुबावितांकडल्यान 7 लाखांचो रोख रक्कम, 3 मोबाईल फोन्स आणि 3 स्क्रूड्रायव्हर जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापसा श्री बोडगेश्वर देवळात काही दिसा पयलीं 4 चोरट्यांनी फंडपेटी फोडून तेतूंतले कॅश चोरी केली। त्या संदर्भात म्हापसा पुलीस या 4 चोरटे जे फरार आशिल्ले त्यांच्या शोधात आशिल्ले। अखेर खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांच्या कोऑर्डिनेशन आणि म्हापसा पुलिसांच्या कोऑर्डिनेशनात नंतर अखेर या 4 चोरट्यांक त्याचबरोबर बांगलादेशी काही चोरट्यांची टोळी अटक केल्ली आसा। त्यांच्याकडल्यान 7 लाख रुपया तसेच 3 मोबाईल फोन, 3 स्क्रू ड्रायव्हर जप्त केले आसा। म्हापसा पुलीस खोपोली महाराष्ट्र पाविल्ले आसा आणि जे फॉर्मेलिटीज जे आसात त्यो पूर्ण करून ह्या 4 चोरट्यांक गोंयांत हाडपाच्या मार्गाचेर आसा। जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत रावतली तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा वसुदेकर। गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशी पर्यटक धंद्यान आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा। कांय तज्ञां प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या 2 कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्राक मार बसला। पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अजिपका हांच्या मता प्रमाण भारतभर वेंचणुकेचे वातावरण आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक सध्या मंदी आयल्या। ट्रॅव्हल आणि टुरिझम संघटनेचे अध्यक्ष जॅक सुकीजा हांणी लेगीत फाटले 2 म्हयने गोंयांत पर्यटन उणें जाला म्हणपाचे मान्य केला आणि ताचे खातीर वेंचणुको आणि भारतभर आयिल्ले गरमेचे ल्हार कारण आसूं शकता अशें म्हणला। गोयच्या पर्यटनाचे 2 भाग करून इव्हेंट वेडिंग या सेक्टरात गोंयान ह्या वर्सा बरी कामगिरी केल्या, पण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कमी जाल्ल्यान शॅक्स आणि अशा पर्यटकांचेर निंबून आशिल्ल्या हॉटेल उद्देजकांक ह्या वर्सा लुकसाण जाला अशेंय तांणी सांगले।
What has happened in tourism now is it's become like a very different sort of market. You can't define it season wise. There are segments which are growing, there are segments there are issues with. If you look since COVID struck, Goa has become like a domestic tourism hub, and if you see there is also a big surge in events, conferences, weddings, meetings, and incentives, what we call the MICE segment. So there are specific players in the tourism industry who cater to this. Like you would have event companies, you would have certain hotels who would do it, like Taj as a convention center. I think for this segment, business has been very good, better than normal. They've been growing. If you go, there is also, the season was originally defined when Goa was an international destination largely. Between say mid-October or end October to the middle of April, you would get international charter flights and international tourists, and they would come here basically for the sun, sea and sand, and then add-ons which were their culture and all. This segment all over India has been affected since COVID. I think Goa has recovered to the extent of 45%. India might be 30%, the rest of our country. But there are definitely issues with this segment. War in Russia has affected it. The English economy, there have been issues with that. There have been issues with flights. So that segment has been affected. There are hotels who cater to it. There are specific shacks and all which is to cater to it. That has been hit. So till February, I think generally it was good for most people. From March onwards, there has been a decline in most markets except the MICE market, which is still growing, but which April, May has also declined. And a lot of people say that in April and May until June, this market has declined because elections are going on and people are uncertain. Today you plan an event, you suddenly say that liquor is not allowed beyond 10 or 11, and so they say let's just wait till it is there. So that movement has stopped. Last 2 months for business has been down for everyone. For the rest of the season, specific segments still appear stressed. April, May, mainly people say elections, but I would say also heat wave is responsible. I think that is a big challenge that all industries are going to face as we go on. Climate change and extreme heat. I was just in the Nilgiris on a personal visit, and the temperature there has touched 29 degrees. I mean, it's 6 degrees higher than what it normally used to be. And first time people in Ooty and all are actually wondering if we need fans and all. So in Goa also the heat wave has been bad. But I think the normal trend anyways, once elections start, there is a bit of a slowdown in movement, in tourism movement. That is throughout India, it's a pan-Indian phenomena, because if you see that a model code of conduct is in force, so people are not preferring to travel also because everyone is busy in because exercising their franchise. Maybe that could be one of the reasons. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सहित ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादय वाटयतले तांकांच गोंयचे जनतेन वेचून लोकसभेन धाडचे अशें आवाहन म्हादय बचाव अभियानाच्या सुनीता सावंत हिणें केलां. गोंयच्या सगळ्या फुडारांक गोंय हें आध्यात्मीक, शिक्षणीक आनी ते भायर कोळशाचें हब जावचें कशें दिसता. पूण हे सगळे हब जातले जाल्यार ताका उदक नाका काय कितें असो प्रश्नूय तिणें उपरासला. जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचें काम करतले आनी म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची. आणि हे करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूब वायट परिणाम जातले. पहिली म्हणजे पयलींच थंय झाडां मारतात, मायनिंग चालू आसा भीमगड अभयारण्या कडेन लागीं थंय, आनी तातूंत जर ही न्हंय आटली आसत जाल्यार ती जमीन इतकी सेझमीक सेन्सिटीव आसा की थंय अर्थक्वेक जावं येता. गोंयचे सगळे लिडर सांगतात की हें आध्यात्मीक हब जावचें, हें एज्युकेशनल हब जावचें, हें रिलिजियस हब जावचें, हिस्टॉरिकल हब जावचें. मदीं मदीं अशेंय दिसता की हांकां कोळसा हबय करपाचें आसा काय कितें म्हणून नकळत.
आणि अशें जर हे सगळी हबा हांगा जाली आसत जाल्यार तांकां उदक जाय पडटा. हें उदक ते खंयच्यान हाडटले? तेन्ना हे सगळे प्लानिंग करचे पयलीं सरकारान विचार करूंक जाय तो हांकां उदकाची पुरवण कशी करतली. पयलींच गोवा ही डेफिसियंट स्टेट उदकाच्या बाबतींत, आनी आतां आमी पळयलां की गोंय सरकाराचेच रिकॉर्ड सांगता की उदकाची पातळी आनी उदकाचो सांठो देविल्लो आसा, पूण तरी आसतना भिवू नाका, उदक तुमकां पावतलें हेंय ते सांगतात. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवची श्री लयराई देवीची होमखणाची जात्रा आयतारा 12 मे ह्या दिसा मनयतले. जात्रेक मेजकेच दीस उरिल्ल्यान सध्या शिरगांव वाठारांत उमेद फागपाक लागल्या. तयारीकूय नेट येवपाक लागला. भक्तांच्या उल्याक पावपी देवी अशी नामना आशिल्ल्या शिरगांवच्या लयराई देवीची जात्रा पुराय गोंयांत फामाद आसा. धोंड भक्तगण मेळून दर वर्सा लाखांनी भक्तगण शिरगांवा येतात. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान जावपी कौलोत्सवाकय भाविकांची गर्दी जाता. जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या देवस्थान समिती कामाक लागल्या. दर वर्सा प्रमाण जात्रा यशस्वी जावचे खातीर भक्तांनी सहकार्य करचे असो उलो देवस्थान समितीन मारला. एक आमी ऑब्जर्व करता प्रत्येक वर्सा की आमच्या जात्रेचो टायम शेड्यूल जो आसता तो ठरलेलो आसता. सकाळी फुडें जवळ जवळ 5 जेन्ना देवूळ सुरू जाता, देवूळ जे उगडलें वता जात्रे दिसा, आनी तेच्या नंतर कंटिन्यू देवूळ चालू आसता, जात्रेचें कार्य चालू आसता. महिला वर्ग जो आसा जास्तसो सौभाग्यवती महिला येवन ओटी भरपाचो कार्यक्रम हो कंटिन्यू जात्रा चालू आसता. आमी कोणाकूच थांबोवंक शकना, परंतु एक विनंती करूंची दिसता की सगळ्या महिला वर्गांक आनी फॅमिली म्हणून जे देवळान येवपाचे जे प्रयत्न करतात, देवळान येवपाक भावीक जे येवपाक, तांकां हांव विनंती करूंक सोदतां एज अ अध्यक्ष म्हणून की आमच्या देवस्थानाच्या जात्रेचो जो पीक टायम जो आसता, म्हणजे सकाळी 12च्या टायमाचेर आमच्या देवाची चिरा म्हणजे देवीची मुर्ती जी आहा ती मेन देवळांतल्यान जुन्या देवळा कडेन वचपाचो कार्यक्रम आसता. त्याचो एक अर्दे ते 1 वराचो कार्यक्रम आमच्या देवळांत सुरू जाता. तो जवळ जवळ 12च्या दरम्यान जाता. म्हणटकनी त्या दरम्यान सुरू जावपा खातीर 11 पासून थंयसर गर्दी जमपाक सुरू जाता देवळांत, आनी ती गर्दी भयानक आसता. त्या गर्देन कोणाक एंटरटेन करप खूब कठीण जाता. सो ताका लागून सगळ्या भावीक जे आसात त्या भाविकाक, महिला वर्गाक खास करून आनी ज्यो फॅमिली जे आसा जॉयंटली जे देवळान वचपाक सोदतात, तो हो जो टायम पिरियड जो आसा सकाळी 11 वाजल्या पासून संध्याकाळी 3 वाजेपर्यंत ओटी भरपाच्या कार्यक्रमाक येवपाक मातशें एवॉयड करपाचें. थंयसर मातशें तुमी थारावपाचें की त्या टायमार आपूण वयचें ना, खूब गर्दी आसतली, थंयसर खूब त्रास जावपाची शक्यताय आसा. हेका लागून हांव आव्हान करता की तो टायम मातसो. अंदूय प्लास्टीक मुक्त जात्रा जावची म्हूण यत्न करतले. तशेंच नवस केल्ल्या प्रमाण जे भावीक होमखणा खातीर लाकडां ओंपतात तांच्यांनी ती परस्पर घालची न्हय. पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो अशें देवस्थान समितीन कळीत केला. आमी एक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लेले आहा की प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर सो एवॉयड करा प्लास्टिकान घालून खंयच्योच ओटयो किंवा देवाचें साहित्य म्हणा किंवा खंयचें प्लास्टीक पोतयो न वापरता कपड्याच्या पोतयेन घालून ज्यो पोतयो परत आपापल्या घरा व्हरपाक मेळटा अशा तरेच्यो पोतयो वापरा. हे इनिशिएटिव्स घेवन आमी पूर्ण जात्रेक आमी प्लास्टीक मुक्त करपाचो प्रयत्न करया. ह्या प्लास्टिकाच्या पासून आमकां जो कचरो निर्माण जाता तितून आमकां त्रास जाता, देवस्थान समितीक त्रास जाता. सो हें करपा खातीर तुमचो हातभार, सगळ्या भाविकांचो हातभार लागपाची सामको गरज आसा. आमी यंत्रणा सगळी आमची चालू आसतली, परंतु आपल्या परीन प्रत्येकान थंयसर हातभार लावपाची सामकी गरज आसा. तेच्या नंतर आमचें जें होमखाण जें आसा त्या होमखाणान लाकडां जी आसा ती लाकडाची वेवस्था जी आसा ती देवस्थान आपल्या परंपरे प्रमाणे करत केल्ली आसा. खंयच्याच भाविकांनी आपूण लाकडां हाडून होमखाणाक घालूं नये हेची सूचना जी आसा ते गेल्या आमी जवळ जवळ 5-6 वर्सां पर्यंत दीत आसा. कोणी भाविकान हाडलेले ल्हान ल्हान भरे जे आसा ते भरे आमी होमखाणान घातले वचना, ते सगळे आमी काडून भायर मारता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
नवी दिशा दाखयल्या एकजुटान आज उदरगतीक फुडें सरूया दाखोवया की आम्ही सगळे मोदी परिवार निवडून हाडूया 2 खासदार अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार ह्या वेळार 400 पार परतून एकदा मोदी सरकार चल 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 परत कमळ फुलोया चल 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 परत कमळ फुलोया चल 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 परत विसवा उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. सावड्डेचे आदले आमदार आनी आदले PWD मंत्री दीपक पावसकरान मुख्यमंत्र्याच्या हाजेरीन शेनवारा भाजपान प्रवेश केलो. तशेंच दीपक पावसकर हांचो भाव तशेंच आदले सरपंच संदीप पावसकर आनी हेर कार्यकर्त्यांनी भाजपान प्रवेश केलो. भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको आसतलो म्हूण आदले आमदार दीपक पावसकरान सांगलें. त्यांनी आपल्या 5 मिनटाच्या भाषणांतल्यान पुराय मतदारसंघाचो आढावो घेता आसतना ताका जेनूच प्रश्न खबर ना न्ही. मागीर ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे आसुनी टुरिजमाचे आसुनी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे आसुनी सातत्यान म्हणजे हाल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय बी थोड्या जाणांचे प्रश्न तो म्हाज्या कडेन घेवनूय आयलो. हांव ताका सांगलें सद्या कोर्ट चालू जाला, कोर्ट सोंपल्या उपरांत ते विशय हांव जाग्यार उडयता. त्याची सांगलें पुराय मतदारसंघातले विशय सगळ्यांचे 100% जाग्यार उडयता. तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमी म्हणटा तसो मोदीजीक 3री फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय. हांव सगळ्यात तेजें अभिनंदन एकाच खातीर करता की विदावट एनी कंडिशन तेणी पुराय आपलो तेंको मोदीजी प्रधानमंत्री जावपाक डिक्लेअर केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन. नेटान ताळयो. मनीस जर स्वार्थी आसत न्ही म्हाजें कितें काय म्हणून पयलीं विचारता. हांव सदांच सांगता म्हाजें कितें काय म्हणून. तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय तेणी सांगलें तूं तर म्हाजें कांयच ना म्हणून. आपूण डायरेक्टली म्हणून लोकांक सांगूंक शकता म्हाजो तेंको मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक आसा म्हणून. बट फक्त तूं लोकांचें कितें तें तूं पळय म्हणून ह्या शब्दान सांगलें. आपलें कांयच ना म्हणून एका उतरान आपलें कसलेंच काम तूं करिना जाल्यार जाता. बट आपले जे लोक आहा त्या लोकांचेंच कितें तें तूं पळय आनी तांकां तूंच कितें तें सांग. एकेच त्या ती सांगल्या लायलेली आनी हांव तुमकां इतकें एश्युरन्स दिता की तुमी म्हणजे हांवें जशें म्हटलें म्हाजे कडेन येवपा खातीर ऑलवेज वेलकम आसा. दीपक पावसकराक तुमकां जाय तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन येवं शकता. आयज व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जमले. दीपक पावसकरान मोदीजीचे सरकार परत येवपा खातीर मोदीजी 3री फावटी प्रधानमंत्री जावपा खातीर गोंयांतले 2य सीट म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल निवडून येवपा खातीर जो आपलो तेंको दिलो ताच्या बद्दल हांव तेजे खूब खूब आभार मानता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आदलो फुडारी श्रीकृष्णा परबान इंडिया आघाडीक तेंको दिला. आपूण RG सोडूंक ना जाल्यार ताणें आपल्याक पक्षांतल्यान काडून उडयल्ल्याचें श्रीकृष्णान ह्या वेळार सांगलें. मनोज परबाक लागून पक्ष चलना जाल्यार आपल्या सारकिल्ल्या जायत्या तरणाट्यांच्या वावराक लागून RG चलता अशें ताचें म्हणणें. सो तुमकां पयलीं म्हणल्यार सगळे हांगा जे उपस्थित आसा इंडिया अलायन्साचे लिडर्स तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी आज जे आमी करपाक सोदताले की एक इंडिया अलायन्साक पूर्णपणे अनकंडिशनल सपोर्ट जो म्हजो दिवपाचो आसलो तो हांवें तुमचे कडेन डिस्कस केले जाल्यार तुमी एक्सेप्ट केले. त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचें प्रेझेन्सूय हांगा आसा त्या खातीर परत एकदां देव बरें म्हणटा. तशेंच आमचे हांगा सगळे रिपोर्टर आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज जी मॅसेज हांव दिवपाक सोदता ती सगळे गोंयभर पावतली ती तुमच्या थ्रू पावतली. सो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सो आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटलीं 2-3 वर्सां इलेक्शन जावचे पयलीं 3 वर्सां हांव कितें आसलो, आमी कितें करताले आनी आमी खंयच्या पार्टी खातीर वावुरताले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खातीर तुमी सगळे प्रेस जे हांगा आयज आसा ते पयलीं पासून ह्या रिपोर्टींग फिल्डान आसा. तुमी म्हाका पयलाच आसतलो की आमी खंयच्या लेवलार रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम करताले. आमी RGन आमचो घाम कश्ट सॅक्रिफायस सगळें करून आमच्या भुरग्यांनी RG खातीर काम केलें. तरी आसतना जो इम्पॅक्ट जालो, जो आफ्टर इलेक्शन ज्यो घटना घडल्यो आनी जो म्हाजेर एलिगेशन्स घातले गेले आनी म्हाजे एलिगेशन्स घालून म्हाका जो तेंच्यांनी मागीर आपल्या पार्ट्यांसून काडलो. परत एकदां सांगता हांवें थोड्या लोकांक हें अजुनूय क्लियर ना आनी म्हाका अजुनूय लोक क्वेश्चन करता की हांवें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी टील डेट हांवें ज्या डेट पर्यंत म्हाका काडूं ना तो पर्यंत हांवें RG रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सोडून आसली. म्हाका रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीनसून
तेंच्यांनी काडलेलो आसा. पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब आसा ह्या टायमा खातीर, ताणें काडलेलो आसा आनी ताणें एलिगेशनूय घातलेलें आसा. तुमच्या प्रेस मिडिया फुडानूय तेणी सांगलेलें आसा की एंटी पार्टी एक्टिविटी हांवें केल्ली खंय, त्या खातीर म्हाका पार्टींतलो काडलेलो खंय तेंच्यांनी. सो म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा. हांवें म्हाजे कांयच टर्म्स एंड कंडिशन ना, डिमांड ना, कांय ना. म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट इंडिया अलायन्साक ह्याच खातीर, कित्याक पयले फावट आमकां गोंयांत अशें दिसून येयलां की आमी सगळे पयलीं पळयताले की हांगा एक पार्टी रावता, थंय एक पार्टी रावता, आनी सगळे रावताले. मयाचें तुमी राजकारण पळयता थंय हेंच जालें की खूब कॅन्डिडेट रावल्या कारणान 17,000 वोट मयाची बीजेपी अगेन्स्ट आसा, पण कॅन्डिडेट निवडून येयलो बीजेपीचो. सो हें परत केन्ना तरी जावपाक जायना. ह्या इलेक्शनाक आमचें फ्युचर फुडें कितें आसतलें आमकां खबर ना, पण ह्या इलेक्शनाक इंडिया अलायन्साक म्हजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा. आनी आमचें कितें करपाक जाय, आमी ह्या 2 दिसांक कितें वावुरपाक जाय, जे आमी 100% आमचे भुरगे इंडिया अलायन्सा खातीर वावुरतले आनी आमचे वोट्स जे आसा आनी सपोर्ट जो आसा तो इंडिया अलायन्सा बरोबरच आसतलो. आनी तितून अशें कांय ना की ती मनोज परबाच्या नांवाचेर हांगा पार्टी जाल्या. ही आनी एक तुमकां सांगता, जर हांवें अजून पर्यंत उलोवं नासलो आरजीच्या अगेन्स्ट, ते कित्या खातीर जाल्यार म्हाजे सारके कितलेशेच भुरगे डेडिकेटेडली आरजी खातीर काम करता म्हणून आरजी अजून पर्यंत टिकल्या. मनोज परबा खातीर न्हू, कित्याक मनोज परब फोंडान घालपाक केन्नाय रेडी आसा तेंकां. देशाची उदरगत नेटान जायत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें अशक्य गजाली शक्य करून दाखयल्यात. तेन्ना गोंयकारांनी देशा खातीर भाजपाच्या फाटल्यान उबे रावचें अशें आवाहन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें केलें. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपणें केल्ल्या कामांची दखल भाजपान घेवंक नाशिल्ल्यान ताणें खंतूय उक्तायली. हांव इतल्याच खातीर सांगता की मेजर ज्यो गोश्टी आसात ह्यो म्हज्या काळांत जाल्ल्यो आसात, सँक्शन जाल्ल्यो आसात, कंप्लीट जाल्ल्यो नासात. म्हाका एकूचदा याद आसा की मनोहरबाब पर्रीकार जेन्ना अटल सेतूच्या उद्घाटना वेळार ताणें म्हाका आपयल्लो आनी त्या भाशणांत ताणें उल्लेखूय केल्लो की अटल सेतूचे सादारण 60% काम हे पार्सेकार मुख्यमंत्री आसतना जालां. ही एक गोश्ट सोडली जाल्यार बाकी म्हाका दिसना म्हजो खंयच उल्लेख जाला कितें जाला आसा. पूण हे जरी सगळें आसले तरी म्हजो ज्या मनशान देशाच्या पंतप्रधानान गोव्या खातीर भरभरून दिला, पिका वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन जाता आसात, पूण गोव्या खातीर भरपूर दिले आणि गोव्याक दिले ताच्याय पलीकडे देशभराकूय दिल्ले आसा. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या पलीकडे ताणी आर्टिकल 370 जे आमच्या घटनेतले हे वचूंक जाय अशें आमी, म्हाका दिसता आमचो बीजेपी सामको ल्हान गोव्यात आसतना पासून आमच्या भाशणांनी ते आसले आनी आमकां केन्ना हे पूर्ण जायत अशें शाश्वतीच नासली. राम मंदिरा सारको विशय हो आमी सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करीन, पूण राम मंदिर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आमी बांधलेलो. पूण आर्टिकल 370 सुद्धा केले आणि राम मंदिराचो पावत न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आणि राम ललाचे भव्य दिव्य अशें मंदिरूय जाल्लें आसा ह्याच काळात. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की गोंयकारांनी ह्या निवडणुकीकडे वेगळ्या दृश्टीनसून पळोवंक जाय. वेगळ्या दृष्टीसून पळोवंक जाय हेचो अर्थ की आनी 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाडयणारे, ह्या देशाची सांपत्तीक स्थिती वाडयणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाडयणारे, आत्मसन्मान वाडयणारे मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयलें सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा. काँग्रेसीन गोंयाक केन्ना गांभीर्यान घेवंकूच ना. ते खातीर लोकसभेच्या प्रचारा खातीर एकूय काँग्रेसीचो फुडारी गोंयांत प्रचारा खातीर येवंक ना. संविधानाचो अपमान करप्यांक लोक लागीं करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप. मडगांव पदयात्रा काडल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. काँग्रेस ह्या इलेक्शनाक सिरियस ना. काँग्रेसीचो एकूय नेतो हो गोंयांत येवंक ना. तेंच्यांनी सगळें गोंय हे सिरियसली घेवंक ना. तांकां खबर आहा काँग्रेसीक की दोनूय सीट काँग्रेसीच्या हातूंतले पडटा म्हणून तर तो खरगे येवंक ना, राहुल गांधी येवंक ना आनी प्रियंका गांधी येवंक ना. हें एक्चुली युरी आल्ल्यामुळे कळोंक जाय आनी विराटकूय कळोंक जाय. संविधानाचो अपमान करता आनी संविधानाचो अपमान केले हे पुराय देशभर काँग्रेसीक शेकलेले आसात.
कारण जे सांगताले की संविधान भारतीय जनता पार्टी हेच संविधानाचा अपमान करतात अशा पद्धतीचा अपप्रचार करपी काँग्रेसी कळून चुकला खऱ्या अर्थात. त्या खातीर सगळे लोक हे मोदीजीच्या बरोबर आसा, NDAच्या बरोबर आसा. अबकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार हाच्या सहित आमी 100% फुडें वता. 60,000 प्लस मार्जिनान साऊथ गोंयचो सीट निवडून जाता आनी 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी नॉर्थ गोंयचो. हांव 10,000 सुद्दां मतां कमी करपाक तयार ना. डे वनच्यान कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं सांगलेले ते आयज परतूय सांगता हांव. म्हणजे खंयच्याच बाबतीत विकास आनी संघटन ह्या दोन बळाचेर भारतीय जनता पार्टी निवडणुका लढता आनी विकास आमी गोंयांत करून दाखयला. संघटन आमचें मजबूत आसा आनी गोंयकार भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा, मोदीजीच्या फाटल्यान आसा, म्हाज्या फाटल्यान आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतात थंय त्या आमदार फॉर एक्झाम्पल मडगांवान येयले, मडगांवान आमचा दिगंबर बाब कामत त्यांच्या बरोबर आसा. हेका लागूनच हांवें सांगलां की 60,000 प्लस म्हणजे 2019ची वेगळे गणित असते, आज वेगळ्या पद्धतीचे गणित आसा आणि म्हणून तर हांवें 60,000 प्लस हांवें मुगीच 60,000 आंकडो काडूंक ना, विचार करून काडलेला. लोकसभा वेंचणुकेंत ST आनी SCच्या फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला. राजकीय आरक्षणा विशीं भाजपान गोंयच्या ST संघटनेचो विश्वासघात केला असो आरोप STचे फुडारी रुपेश वेळीप हांणी केला. काँग्रेसीन राजकीय आरक्षणाचो विशय सुटावो करतले म्हूण आश्वासन दिलां. ते खातीर ST फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला अशें ताणें सांगलें. ह्या सरकारान आमकां फटयल्लो आसा आनी ह्या BJP सरकाराक आमी ह्या पार्लमेंटरी इलेक्शनां आमी बुद्ध शिकयतले आनी ज्यो स्ट्रॅटजी करपाक जाय आमी स्ट्रॅटजी करून ताका दोनूय सीट पडोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतलो. आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली आमी गांवांत गेले, गांवांत आमचे मिटींग चालू आसल्यो. आनी जेन्ना सगळ्यो पार्टी एकठांय येयल्ली आसा आनी इंडिया अलायन्स फॉर्म केल्ली आसा, आप जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं, जावं मागीर TMC जावं काँग्रेस, सगळे एकठांय येवन तांणी अलायन्स फॉर्म केल्ले आसा. आनी हे कॉन्स्टिट्युशन जे आयज धोक्यान आसा, आयज BJP म्हणटा 400 पार, 400 सीट येतकीर तांकां कॉन्स्टिट्युशन बदलपाचें आसा. आनी होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा, तेजो तो स्टेटमेंट व्हायरल जाता की तो आतां SC ST OBCचे रिजर्वेशन काडपाचें तो उलयता. तेन्ना आमी आमची काल काँग्रेसीचे कडेन आमची मिटींग जाली. तेंचे जे सेंट्रल लिडर आसा, तेंचो इन्चार्ज आसा माणिकराव ठाकरे, हांचे जे सेंट्रल लिडर आयिल्ले, तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी तांकां आमी जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमकां मेळना ते आमी तांकां सांगलें. आमी आयज हें जें इलेक्शन आहा तें आमी वेगळे तरेन पळयता. कित्याक हें इलेक्शन जें आसा 2024 पार्लमेंटरी इलेक्शन हें कॉन्स्टिट्युशन वाचोवपा खातीर आसा, जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर आसा. तेन्ना आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की आमचे जे सगळे आमचे संघटना आसा STच्यो आनी बाकीचे आमचे जे गांवांनी आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की आमी हे फावटी इंडिया अलायन्साक कॅन्डिडेटाक दोनूय नॉर्थ आनी सावथाक सपोर्ट करतले. आमी आमचो सपोर्ट आयज जाहीर केल्लो आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? हम साथ हैं, दो हाथ ये हालात बदल देगा. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर पनीर, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी?